Keith Keoya, page number 20, A36. बापा आमचो तूं मोगोरताय, आमचे मोदे जेसूक धाडटाय. हो मोगोर कोंदीन वाचतागोक, आपले जिवीत तुका भेटोंक. तुझे कुटुंब एकठांय सदां, बाबात विश्वास मोगून जाता. तुझे कुटुंब एकठांय सदा, बाबात विश्वास मोगून जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमकां भावार्थान वाडूंक आदार दितना आपली शांती दिवन आमचो भावार्थ तीर कोत्ता. भावार्थान तीर जालोली आमी जेजूची काकलूत अणभवून दुसऱ्यांक ती दिवंक पावता. हेंच मनान दवरून पुनर्जीवन जातोच जेजून आपल्या शिसांक म्हटलोली उतरां शांती तुमकां आमी नियाळ करूंक गरज. जसो मोग नीत उदारपण बोगसणेन काकलुतीन मिसळ जाता, तशी शांती काकलुतीचो भाग जाता. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना आमी जेजूच्या पाटलावदारांनी ह्या आमच्या संवसारांत शांती विस्तारूंक जेजूची हातयारां जावंक दर एकल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ती कृपा मागुया. आयज मिसाचे खेरीत इंतेसां पासत मागुया. सांतान रॉड्रिगीस जो आपलो बर्थडे समारंभता आनी तशेंच आर्गां दिवंक सोदता, देवाक आर्गां दिवंक सोदता, हें मीस भेटयल्या. तशेंच जेसिना शावेर हांच्या ओतिम्या पासत हें मीस भेटयल्या. म्हज्या भाव भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या काकलुतचारा बापा, खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडून तुज्या थाव नाशिल्ल्या माये मोगाचे तुवें आमकां ह्या पासकां काळार दुबाबा व्हरते पुरावे दिलाय. हें सोत आमी ओळखून घेवन तें तीर विस्वाशीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माये मोगाची घोडसाण भरपूर चाखूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. दमदुतांच्या इतिहासा वयले वाचप. सरस्पराच्या दुतान
पिलिपा कडेन उलोवन म्हळें, उठ आनी दोकीन वाटेन जेरुसल्याक तावन गाजाक वेता त्या एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटोच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें, एक इथोपियाकार जात्रेक जेरुसल्याक गेल्लो. तो एक हिसडो आनी कांदाका इथोपियेचे राणयेच्या आख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततलो. वाटेन वेताना इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतलो. आत्म्यान पिलिपाक म्हळें, वच आनी गाडये लागीं सोर. पिलीप धांवलो आनी तो इथोपियाकार इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मूं? ताणें प्रतिपाल केलो, म्हाका समजणी दिवं कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजोंक जायत? म्हणटोच गाडयेन सोडून आपणाशी बोस म्हूण ताणें पिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतलो तें हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तोल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताज्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जर्ती करून ताका धरलो. कोण तरी ताजे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाचे प्रितुमे वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्यान पातकांक लागून ताका मरणाची कास्त लायली. तेन्ना त्या हिसड्यान पिलिपाक म्हळें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं 3 उतरां धरून पिलिपान जेजूची बरी खबर परगट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिसड्यान म्हळें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवं कसली आडखळ आसा? पिलिपान म्हळें, सगल्या काळजान तूं सोतमनताय जाल्यार तुज्या पवित्र स्नान घेवंक येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोतमनतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगी, पिलीप आनी हिसडो, उदकान देंवले आनी पिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतच सरेस्पराच्या आत्म्यान पिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिसड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगलो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण पिलीप आजोताक पावलो आनी सगल्या शारांनी भोंवून शेजाऱ्याक वचो पर्यंत शुभवर्तमान परगटीत रावलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. पृथ्वी वयल्यान सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हणया, पृथ्वी वयल्यान सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रांनो, देवाची नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताजी स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोवंक आदलोवंक दिले नात. जबाब. पृथ्वी वयल्यान सोमेस्त मनशानो आनंदाक देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताजी वाखाणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब. पृथ्वी वयल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात.
म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माय मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताजें नांव व्हड जावं. जबाब. प्रितुमे वयल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गार. Soy sorbes barak, soy sorbes barak, soy sorbes barak, soy sorbes barak, soy. हांव स्वर्गांतां देवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जिवो आसतलो. Soy sorbes barak, soy sorbes barak, soy sorbes barak, soy sorbes barak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून उपोंजीक म्हणलें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशांक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत कोत्तलों. तीं सगळीं देवान शिकयलोलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा तावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोत सांगता, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गांतां देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मोच्चो ना. हांव स्वर्गांतां देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बापाचे येवजणे पोरमोणे जेजू देवाचो एकलोच पूत ह्या संवसारांत आयलो. कुर्सार मरून आमकां सोडवून हाडूंक वो देवाशी पावूंक. दर एक मनीस बापान धाडल्या शिवाय जेजू सोरशी येना. दुसरे वाटेन जेजू सोरशी आयलोलो मनीस आपल्या जिवितांत केन्नाच सांडोना वो फटोवना, कारण जेजू ताका खरी आनी बरी ती जिविताची वाट दाखयता. आमकां फकत जेजून जिवीत दिवंक शकता जाल्यार आमी ह्याच जेजूक जाता जाल्यार दर दिसा पवित्र मिसाचे भेटेन वरवीं एक नितळ आनी निर्मळ काळजां ताका शेवंक आनी सदांच जेजूक चिकटून रावंक गरज. अशें केल्यार आमच्यान त्याच जेजूच्या आदारान ताका आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याक परगटूंकूय सोंपें जातलें. शांती तुमकां. हीं उतरां आमकां ताच्या दर एका पाटलावदारांक जेजू म्हणटा. शांतीचो अणभव घेवन बोगसण्या आनी काकलुती वरवीं जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आपयल्यांत. अशें आमचें सवें घडोवंक देवी काकलुतीची वळख घेवप. खास तरेन ती काकलूत अणभवप खूब गरजेचें. हो अणभव आमकां आमच्या मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाच्या उतरांतल्यान आनी खास तरेन खुमसाराच्या संस्कारांतल्यान मेळटा. हो अणभव घेवंक आमकां
उक्तें मौन जाय. घेतलेलो अणभव दुसऱ्यांक दिवंक आमची जबाबदारी. दुसऱ्या सवे आमी काकलूत दाखोवंक आयज गरज. सान पाऊल देवीक अणभव मेळटोच ओगीच बसूंक ना. जेजून आपल्या सवें दाखयलोली काकलूत ताणें वळखून घेतली आनी देसां देसांनी वचून मिस्योनारी भोंवड्यो केल्यो. क्रिस्ताचो मोग आमकां ता दिना अशें सांत पावलू आपले कोरिंथकारांक बरयलेले दुसरे चिटींत 5:14 वाचूंक मेवता. आनी तो भावार्थाचे उज्यान पेटलोलो अशें तो आमकां कळीत कोत्ता. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हजे ताय जियेता अशें सांत पावलू कालिस्कारांक बरयले चिटींत 2:20 अशें ह्या हातूंत आमकां वाचूंक मेवता. ही पावलून म्हटलेलीं उतरां आमकां म्हणूंक जाय काय? काकलूत परगटूंक आनी जेजूची शांती दुसऱ्यांक दिवंक पयस पयस गांवांनी वेची गरज ना. आमच्या कुटुंबांतल्यान ती कोडणी सुरू जावं दी. घरांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक बोगसणें दिवंक आमचे कडेन जायना जाल्यार काकलुतीची परगटणी आमी कोणाक कोत्तल्यो? आमच्या शेजाऱ्याक आयज जायतीं गोजेवंतां आसात. तांची गरज आमी जाणून घेवंक आनी तांकां फावो तो आदार दिवंक आमी तयार आसूंक दरेकल्या पासत फावो तें बळ आनी कृपा मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोज्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 46 C42. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता.
ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगोणीत देव सैबान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वत्या दोबाज्यान आमी कोच्ची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपुनायक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोद दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी एकाशीक लेबी येता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर. आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागियोन सुजे, बागियोन धर्म दुता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बुकोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 64 D31. Kazan amcha rahu
प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोल दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दोर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया. पेज नंबर 245 U31.